काल शिरोड्या तळपण हांगासर स्वता घोवानूच आपल्या बायलेचो फातर घालून खून केल्लो आसा। ह्या प्रकरणान जो आरोपी आहा चेतन गांवकर हेका हेणे स्वता जावन पोलिसां कडेन सरेंडर जाल्ले आसा फोंड्या। आनी जे मर्डर केल्ली आहा हेमा गांवकर हिका जी बॉडी आहा ती पोलिसांनी मडगांव हांगासर पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा। आनी सद्या आयज जो आसा हो पोस्टमॉर्टम जावपाचो आसा। तितल्या मजगती जो एक्यूज आहा चेतन गांवकर हो एक गव्हर्मेंट सर्वंट जावन आसा आनी तेका सद्या पोलिसांनी ताब्यात घेतला आनी सद्या तेका मेडिकलाक प्रोड्यूस करून हाडलेलो आसा। त्याच प्रमाणे आमी म्हणटा की मर्डर जावपाचें कारण कितें की अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या पुलिसां कडल्यान की तेजे स्वताच्या बायलेचे कोणा वांगडा तरी अफेर आसलें असो दुबाव आसा आनी त्या दुबावाक लागून तेणें आपल्या बायलेचो खून केलो। तांकां 2 वर्सांचो भुरगो आसा। त्याच प्रमाणे तेंच्या लग्नाक 6 वर्सां जालीं आनी हेमा गांवकर आहा ही रावपी बेतोडा हांगासर तळेवाडा आनी ताका लग्न करून तळपण शिरोडा हांगासर दिल्लें। तेंच्या लग्नाक 6 वर्सां जालीं आनी 6 वर्सां उपरांत काल दनपारां न्हिदलेले कडेन तिचे तकलेर फातर घालून चेतन गांवकर हेणें आपल्याच बायलेचो खून केल्लो आसा। आनी त्याच प्रमाणे तेका पुलिसांनी आतां जी केस आहा ती रजिस्टर केल्या आनी फुडली चवकशी जी आहा ती सुरू आसा। फोंडेच्यान प्रोटेंडा खातीर विवेक प्रभू।